मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवंक वेता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसपूर 1 वड 39 ते 56. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरांत धोंडवडून गेली आणि जाकार्यसाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तुर्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशळकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें बाबा दवरलय देखून तूं सुभागी. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक भाकांता. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेकारांक तो सोद्राम वयले शेवटिता. हीन हॉलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताचे सोंस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले कालकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक शेरोणां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.